काढतो काय सोयीचो आणि सृष्टीचो भावून हे वेळा म्हाका तुका करता. आम आदमी एड्युकेशनांतल्यान चेंज हाडल्या, बदल हाडल्या ती तुमी चोयल्या. डेव्हलपमेंट बी आम आदमी तो येयलो जाल्यार पंचायतीचो रायट पंचायतीक मेळटलो तेंचे लोकांचें काम करपाक. जिल्लाचें काम जिल्ला परिशदाचें काम आहा ते करतले. सगळो डेव्हलपमेंट आपणाच्या हातीन दवरता आनी आपणाक जाय तेकाच दिता. हेचें ना, आम आदमी सगळ्यांकूच घेवन मुखार वचपाक सोदता. आमी 20 बेडेड हॉस्पिटल घालपाक सोदता. तशेंच सांजे आरेलान त्या लोकांक खूब त्रास पडटा. सांजे आरेलान धाकटेंशें हेल्थ सेंटर आहा, तांकां कुट्टोरी जावं पडटा ना, गुडेर ना जाल्यार मडगांवां. आमी थिंगा 24 वरां डॉक्टर दिवंक सोदता. आमी तो निवडून येयलो जाल्यार सांजे आरेलान आमी 24 आवर्स डॉक्टर दितले. आमी एक उलो मारलो की गोवा फॉर गोवन्स. हांव मुद्दाम गोवा फॉर गोवन्स म्हणल्यार कितें? आमी एकूच पार्टी आसा, आम आदमी पार्टी गोंयांत, जे गोंयचे मुद्दे काडल्या. बीजेपी जावं काँग्रेस पार्टी जावं खंयच्याच लोकल पार्टीन ह्यो मुद्दे काडूना. पयले आमकां ते दिल्ली पार्टी म्हणटात, फक्त लोकांक फसोवपाक. कोल आंदोलन केलें, कोणे केलें? आम आदमी पार्टी. डबल ट्रॅकिंग नाका, हे खंयच्या बाकीच्या पार्टीन काडले. काँग्रेस तुमी धाडले आमदार खडे धाडले, ताणें असेंब्लीन काडलो मुद्दो केन्नाच ना. काडले मुद्दे फक्त आम आदमी पार्टी. कित्याक त्या खातीर आमचो स्लोगन गोवा फॉर गोवन्स. आतां आमी घोशणा केल्या लायटीची, फुडें आसतली युथा खातीर, मागीर आसतले लेडीजां खातीर. यूल कम टू नो. आनी 2 दिसांनी आमी उत्तम स्कीम एक अनाउन्समेंट करतले युथा खातीर, मागीर लेडीजां खातीर. अशें एवरीथींग इज इन पायपलायन. And all these schemes will directly benefit the आम आदमी of Goa. जो आमचो गोंयचो आम आदमी आसा ताका. बाकीच्यो पार्टी येतल्यो वतल्यो, आमी एक ठामपणे सांगता, विल स्टिक टू द एजेंडा विच इज ऑफ आम आदमी. जो आम आदमीचो एजेंडा आसता ताजेर आमी कायम उबे रावतले, ताजेर ठामपणे रावतले. आनी आमचो मॅनिफेस्टो जे बरयतले ते आमी घडोवन दाखयतले. आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीन आम आदमीच्या पार्टीचें ऑफिस ओपन केलां. हे ऑफिसांत आमचे सजेशन घेतात ते दितात ते आमी ते. सो आमी हे सदांच आमच्या मनान दवरतले. सो तुमची सजेशनां कितें आसात, कितें सांगपाचें, हे आमच्या ऑफिसांत येवन तुमची सांगपाक